नमस्कार. alumni आमगेल अभिमान कार्यक्रमाक तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. आज आमगेल आसा कर्कळ आदुकुनु किरण पाई एम. किरण हे कार्यक्रमाक हांव तुका स्वागत करता. किरणान केंद्रांतू मेकॅनिकलांतू इंजिनियरिंग केलेलें आनी आतां करंटली मॅन्युफॅक्चरींग एनालिस्ट जावन मॉन्डलिस इंटरनॅशनल हांगा काम करतास. किरण फस्ट म्हगेली क्युरियोसिटी तुका मेकॅनिकल कोर का म्हण केन्ना दिशिल्लें? Well, mostly mechanical course decision घरान तुला environment पळोवन आयलें. Mostly machines. मागीर हांव कार ड्रायव्हिंग ड्रायव्हर जावन आशिल्लो. So motors everywhere. Okay. So that is एक मेन रिजन. आनी हांव इंजिनियरींग स्टार्ट करतना म्हाका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंटांत सीट मेळ्ळें. बट फर्स्ट इयर इज कॉमन पुरा जनके इंजिनियरिंगांतू. सब्जेक्ट्स पळयतना यू हॅव बेसिक्स ऑफ ऑल इंजिनियरींग. तो शिकतना म्हाका मोस्टली मॅकॅनिकल थोडं चिक इंट्रस्ट जाला टॉपिक्सांनी पळोवन. सो हांव ब्रांच चेंज करचें एप्लाय केलें आनी ताकेली म्हाका मॅकॅनिकल ब्रांच मागीर सेकेंड इयरांतल्यान मेळ्ळें. मोस्टली एनवायरमेंट अँड बेसिक्स स्टडी म्हाका इंजिनियरींग मॅकॅनिकल करूंक सपोर्ट जाला. ओके. तुगेल मुखावेर जर्नी उलोवचे फुडें एक तुगेल सान एक परिचय तुगेल घरा विशीं आनी गांव आमकां सांग. ओके. सो म्हगेलें नांव किरण पै एम. म्हगेल्या घरान तूं हांव न्हू अम्मा आनी आतां रिसेंटली म्हाका व्हडली जालें म्हगेले बायला आमी ताग जाण आसताची. कारकळान तुजें म्हगेलें प्रायमरींतल्यान हाय स्कूल PUC तर पुरो एज्युकेशन कारकळान तूं जालेलें. म्हाका एक भयण आसा तिका रिसेंटली व्हडली जाला. म्हगेलें सान फॅमिली आशिल्लें 4 जाण जाल्यार बॉर्न एंड म्हणल्यार पुरा कारकळ सोडून भायर वचून वचना म्हाका. सो कारकळ म्हगेलें घर गांव पुरा. सो तेन्ना मागीर हांव स्लोली इंजिनियरींग हांव केलेलें वेर हांव बंटवाळ सायड येवपाक जावन पडलें. घरान तूं एनवायरमेंट कशें म्हळ्यार हांव म्हगेलें कार ड्रायव्हिंग पळोवन करता आशिल्लो. आतां हेच जे तर घरान तुजी हांव अम्मा म्हगेले बायले थोडे सपोर्ट करता. होम प्रॉडक्ट्स पुरा करून आमी विकताची घरान तूं आनी म्हगेलें सेपरेट काम आसता. सो दॅट्स इट. ओके. तूं सांगलें कारकळान तुजी शिकिल्लो सान दुखून मागीर इंजिनियरिंगाक केंद्रांत करता जाल्यार तूं डे स्कॉलर आशिल्लो. हय डे स्कॉलर. बट रापच्याक म्हगेलें आक्काल घर आशिल्लें बंटवाळांत हांव थंय राबता आशिल्लो. केलो पाटी बंटवाळा केलो पाटी कारकळ लागीं जाल्यान ती डे स्कॉलर. बट खरी. सो ताजे नंतर तुका काम मेळतना फस्ट टायम मुंबयच्या आमकां जालो. तुगेल्या फस्ट कामा जनरल मिल्सान तूं काम करता 6 इयर्स. सो सडनली एक गांवां दुखून तें मुंबय बुरतर रावतील गांवां वचून एकलो राबतना कशें दिसलें? चेके इनिशियली कश्टय आशिल्लें एक्सायटमेंटय आशिल्लें. सानू गांव व्हड व्हेकल्स गोतना मस्त ट्राफिकान मदीं गोतना ट्रेनार कशें वचचें म्हणून गोतना. बट इंजिनियरींग टायमार घरान तूं आशिल्लो बट भायर थोडे ट्रेनार आनी भोंवून आनी गोत आशिल्लें. बट मस्त दूर खंय वचून एकल्याका राबून गोतना आशिल्लें. फर्स्ट ऑफ ऑल लँग्वेज चिक्के प्रॉब्लम आशिल्लो म्हाका बिकॉज म्हाका हिंदी येनाशिल्लें फर्स्ट बॉम्बे वतना. बट वन केलो रिलेटिव्स आशिल्ले बॉम्बेन तूं. सो फर्स्ट वतना हांव केलो जनरल गुर्तनी करून सोडलें. सो दॅट वॉज फर्स्ट सपोर्ट दॅट आय गॉट. अँड I will say Bombay's journey were nice to me. Office culture was good. So friends koruk mak mast कश जायनी. Easily ची first 1-2 महिने भितर केलो friends जालेंची. And you say की hostel life you will always enjoy in the college. म्हाक मेळ्ळी तें. But when I went to Mumbai, so PG इंतर राबका जावन पडलें. नो फ्रेंड्स मेळ्ळेंची. म्हाका एक hostel kind of experience थंय वतर मेळ्ळें. So enjoyment so I enjoy जाला चड. इन्स्टेड ऑफ स्ट्रगल इन द सेन्स बट हेल्पय आशिल्लें. स्ट्रगल तितलें कांय चड जायनी. सपोर्टीव फ्रेंड्स मेळ्ळींची, सपोर्टीव रिलेटिव्स आशिल्लींची. कंपनी वॉज गुड. कलिग्सान हेल्प केलें. लँग्वेज एस्पेशली. सो इंग्लीश पुरा कडेन चलता. स्लोली हिंदी शिकलो. मराठी अर्थ जेवचें सुरू जालें. इट वॉज इजी. सेकेंडली सो भायर राबले कुडले वॉट यू फील तुमगेले ओन फायनान्स मेंटेन करचें आसचें बरो. डिसिशन्स घेवचे आसचें बरो. यू वील बिकम इंडिपेंडंट. सो फ्यू इयर्स हांव मुंबयंत राबिल्लें. इट हेल्प मी टू बी इंडिपेंडंट पर्सन. सो दॅट्स अ बीग टेक मुंबई मुंबई लायफ. या
ओके. तूं सांगला थंय मुंबय तूं फर्स्ट तुवें काम केलें थंय 6 वर्स तूं त्या कंपनीन वय तशें थंय तुगेली कंपनी जर्नी कशी आशिल्ली म्हणल्यार विंगड विंगड रोल्सान तशें तूं 6 वर्स सो त्या कशें आशिल्लें. ओके. बेसिकली बॅकग्राऊंड मेकल मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग असलरी I joined a company called General Mills. Pillsbury product must in India and Gotostan. That's what they produce. So first megala experience actually in maintenance and reliability support. How can they plant floor and to machines out काम करने, but back end of it, backstage work म्हणून सांगेत. Mostly corporate office and by so तंगेल maintenance plan कश करूयेत, केदान execute करका, like helping the shop floor. That was the experience. First 2 वर्ष मस्त शिकलो होता तू हाउ नॉट जस्ट टेक्निकल शिक्षा आशिल्लीची इट गोज विथ अदर साइड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द जॉब अदर साइड मागेल मोस्टली स्टेक होल्डर्स नॉर्थ अमेरिका साइड आशिल्ले सो बिजनेस हाउ टू डील विथ देम कम्युनिकेशन हाउ टू टॅकल बिजनेस प्रॉब्लम्स मल्टिपल स्टेज अंतू मल्टिपल असताची विंगड विंगड जनाला कल्चर विंगड असता सो हाउ यू हॅव टू modify yourself wingad culture out too. So all of those were my learning first 2 years and magir slowly you grow, you become senior in that critical position. So not just helping thoda leading koruk start kella. So leading kartana leading any project chikkichad perspective mila broader perspective. So helped starting making decision. थोडे डेटा एनालिटिक्स साइड पळोवचो स्टार्ट केल्लें. सो नॉट जस्ट मेंटेनन्स एंड रिलायबिलिटी थोडे कॅपिटल प्रोजेक्ट्स म्हूण आसता नवेची प्रोडक्शन लायन सपोज सेट करता जाल्यार सप्लाय चेन रिलेटेड केलो प्रॉब्लम्स आसता त्या पुरा विशयार थोडे ब्रॉडर पर्स्पेक्टीव मेळचे स्टार्ट केल्लें. सो तातूंत थोडे शिकता गेलो. सो एंड दॅट इंट्रस्टेड मोर देन जस्ट डुईंग द टेक्निकल सपोर्ट. So थोड़े data side वचस work केला, learned little more on that. So it was overall a good experience in terms of learning technical, broadening up your perspective, different domains. When you engineering करता नामका mechanical अंतु एक unit शिकोचा, but तंत कितल deep असं different mechanics अंतु कसकसन पूरा streams असं where you can focus. ए पूरा शिको मेला in the first 4 years of experience. In that company. And then last 2 years त्या कंचे पुरा म्हाका एक्सपिरियन्स फर्स्ट इयर कितल जाता पुरा एक्सपिरियन्स घेतलाय मेकॅनिकल आनी तो मेंटेनन्स एंड रिलायबिलिटी घेतलाय थोडे सिस्टम इंजिनियरिंगसान घेतलाय थोडे डेटा एंड एनालिटिक्स घेतलाय कॅपिटल प्रोजेक्ट्स घेतलाय. सो वेर आय वॉज वर्किंग मुगेल्या टिमान तो ह्या पुरा काम करता आशिल्लीची. इंटरनेट ऑफ थिंग्स वॉज अ बूम लायक फ्यू इयर्स एगो. तो थोडे तांतूय शिकलो त्या वेळी शिकलो हाऊ कॅन Internet of Things help in the mechanical field, in the production area, supply chain area siklo. So first 4 years was all about learning the basics or ami kasan basics engineering and siklenchi making that basic strong theoretically and practically kasan jatta samo. That was my objective. Thanks kella. Then last 2 years in General Mills data analytics chikke interest asila. So manufacturing अंतुची मेंटेनन्स एंड रिलायबिलिटी स्पेसिफिक फील्ड तंतू डेटा एंड एनालिटिक्स आणि चिकचड टाइम स्पेंड केला प्रोजेक्ट्स केला. सो दॅट्स हाव माय फर्स्ट फ्यू इयर्स इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑफ मेकिंग मी टेक्निकली स्ट्रॉंग, मेकिंग मी बिजनेस पर्स्पेक्टिव अंडरस्टँडिंग दॅट बिजनेस पर्स्पेक्टिव, ब्रॉडनिंग द करियर खंय मेगेल करियर ग्रो करूं येता गेटिंग दॅट आयडिया हें पुरा फर्स्ट 6 इयर्सान घेतला. ओके. तू तर पुरा आयडियाज म्हणला यू कूड गेट म्हणल्यार तुका कसं इश्ट आशिल्लें डेटा एनालिस्ट आनी इंट्रस्ट आयलें म्हणल्यार तूं करूं जेन्ना सो नंतर तुका स्विच करता म्हणून तूं कसं डिसायड केलें. वेल सो हांव फर्स्ट सांगता सांगलें आय वॉज वर्किंग ओनली विथ नॉर्थ अमेरिका एंड मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट ओनली मेंटेनन्स एंड रिलायबिलिटी ताचे मात्र एनालिटिक्स करता आशिल्लो. बट तशीच हांव सांगता सांगलें देर इज बेसिक्स ऑफ अदर्स ऑल्सो आय स्टार्टेड लर्निंग. So there was an opportunity. Maka Winger company call it na. There was maka manufacturing analytics as a whole, including the supply chain analytics. That Jake role made. So it's a good opportunity to expand your career, not just related to the technical experience wise. And Mondelez is a global company again. Both are global companies, but
फूटप्रिंट वायज म्हाका युरोप जाल्यार एशिया जाल्यार या ऑस्ट्रेलिया सायड वय काम करच्याक चान्स मेळटा. सो मोस्टली न्यू कल्चर एक्सपिरियन्स, न्यू पीपल, 6 years into the same company, one culture. So विंगड कल्चर वचून काम करतना कशें एक्सपिरियन्स मेळटा. सो आय वॉन्टेड दॅट एक्सपिरियन्स एज वेल. सो ताचे खातीर द मेन रिजन आय स्विच्ड. ओके. तेच टायमार तुगेला एमटेक जाला Yes. म्हूण तूं सांगिला. सो तुगेला एमटेक एक्सपिरियन्स. सो बाय एनी चान्स तुगेल ह्या इंटरव्यूक कॉन्ट्रिब्युशन कसा आशिल्ली की? या ऑफकोर्स आशिल्ल्या थोड्याची. सो हांव मॅन्युफॅक्चरींग मॅनेजमेंटान तूं बिट्स पिलांनी तूं करस्पॉंडींग थ्रू एमटेक केलेलें. 2022 तारीख 2 years जर्नी आशिल्लें एमटेक. सो हे एमटेक करतना यू मीट डिफरंट एक्सपिरियन्स्ड पीपल. हे करस्पॉंडिंग आशिल्लें. सो सीनियर मॅनेजर CEO लेवल तारी केलो जन एमटेक, इवन दे आर लायक 40-45 तांणी करताच. सो तांगेला उलयतना विंगड कंपनींत कसन चलता तें एक्सपिरियन्स मेळ्ळें. एंड द सब्जेक्ट हांवें अगेन नवा बेजिक्स शिकयला. एडवान्समेंट ऑफ द टेक्नॉलॉजीक डिसिशन घेवका म्हणल्यार आमकां तेलो नॉलेज जावका. सो त्या पुरा म्हाका मेळ्ळें. सो दॅट हेल्प मी इन ड्रायवींग द इंटरव्यू कॉन्वर्सेशन्स. मेनली इंटरव्यू दितना तांणी कसन पळयलें म्हळ्यार वॉट न्यू पर्स्पेक्टीव ही कॅन ब्रिंग इन टू टेबल. सो मग नव भायर जनाला कनेक्ट केलेली मी ती. हांव यू डोंट हॅव टू वर्क इन अ डिफरंट कंपनी Correct. टू गेट दॅट एक्सपिरियन्स. ऑल त्या 9 जनां थ्रू मेळ्ळें. 9 जनाल थ्रू मेळ्ळेल एक्सपिरियन्स, 9 सब्जेक्ट्सा थ्रू मेळ्ळेल एक्सपिरियन्स म्हाका एक इंटरव्यून हेल्प जालें. ओके. ग्रेट. तू ह्या तुगेला 6 वर्स थंय आनी ह्या 7 वर्सान तू इनिशियल 4 वर्स कंपनी वचून काम केलें. मागीरची 3 वर्सां वर्क फ्रॉम होम आशिल्लें ह्या कोविडा मध्ये. सो तुका त्या डिफरन्स कशें दिसला आनी कशें शिकता? वेल फर्स्ट 4 years कंपनीन तूं द बॉन्डिंग लायक जाता. यू मेक न्यू फ्रेंड्स. सोशल लायफ म्हूण कसं म्हणटा आमी त्या लायक आशिल्लें. इट वॉज अ व्हेरी चेरिशिंग मोमेंट फॉर मी. इट वॉज व्हेरी नायस. गिवन अ चान्स आतांय आय वॉन्ट टू गो देर. सो 4 years वॉज एन्जॉयींग. सो मस्त जनाल ಒಟ್ಟು मेळ न्हू. आमी 4 जनाल ಒಟ್ಟು मेळ्ळी कडल्यार आमकां शिकूंक फास्ट एक पेस मेळटा. Correct. So that is what was the experience. Last 3 years and the first year was very good because it was a new experience. घरान तूं आसता. सो हांव सांगिल्लें म्हण की सना सिटी कारकळा थंयतल्यान हॉट सिटी बॉम्बे चमकलो हांव. कमींग बॅक टू कारकळा घरांतल्यान काम करचें, फ्रेंड्सां मेळचें. कारकळा इज अ लायफ सिटी. ऑल्दो इट इज स्मॉल हॅपनिंग सिटी म्हणून सांगता हांव. सो त्या एक्सपिरियन्स लायक आशिल्लें. बट स्लोली पुरा जनय तांगेल कामां वापस चमकलींची. बट आय मागीर आनी के वर्क फ्रॉम होम जाता सर. एंड दॅट सोशल लायफ चिक्के उणी जाता गेलें. लायक ऑफिसा वचून कसन आमी 4 जनां उरलो न्हू शिकताची तें उणी जालें. सो लास्ट 2 years नॉट बॅड. बट फर्स्ट year ऑफ द वर्क फ्रॉम होम वॉज गुड. लायक थोडे हायब्रीड टायप मेळ्ळ्यार आमकां तातोळ ऑफिसा वचून थोडे जनरलायज सोशलायज जावचो चान्स मेळ्ळ्यार दॅट वील बी बेनिफिशियल युजली. दॅट्स माय टेक. ओके. सो आनी तुका परमनंट वर्क फ्रॉम होम आशिल्लें Yeah. गोइंग फॉरवर्ड? सो परमनंट आसा बट आमी अशें परमनंट इफ नॉट फॉर द वर्क पर्पज एटलिस्ट वन्स इन 2 months ऑर सो हांव 1-2 फावटी ऑफिसा वचून आयला 1-2 दिसाक एटलिस्ट टू मेक दॅट चेंज शिफ्ट. जनां मेळच्याक कसं जाताच ऑफिसांत विंगड मेगेल टीम वर्क फ्रॉम होम करताच बरो. विंगड टीम आनी की ऑफिसा वताच तो विंगड कसं जाता. सो ब्रॉडन द पर्स्पेक्टीव अगेन. सो त्या करचे खातीर हांव चमकला 1-2 फावटी ऑफिसा. नायस. तू सांगला वरची कारकळा एक हॅपनिंग सिटी गांव. तू आतां घरान तू आसा वर्क फ्रॉम होम. एक टेंपल स्क्वेअर लेगीत देवस्थान आसा. तुका खरें देवस्थाना लेगीत आसा. सो कसले फंक्शन जाता आसता बट तुका वर्क फ्रॉम होम म्हळ्यार काम आसता. सो ते बॅलन्स करच की कशी मॅनेज करता? समटायम्स कष्ट आसा. केलो पाटी खुशी जाता, केलो पाटी बेजारूय जाता. वर्क फ्रॉम होम जाता आसता आमी घरांत काम करता आसताची कसं एक उत्सव असकी, संवर्धन असकी, फंक्शन असकी कसं कितें आसता वच्चा मन करता बट काम सोडून वच्चा जायना. बिकॉज म्हगेला युजल आत्ताच टायमींग 11 to 8 मॉर्निंग 11 to इवनिंग 8 एक्सटेंड जाता 9 o'clock 10 o'clock तार केलो पटी सकाळी थोडे लेट स्टार्ट करचे आसता पुरो. सो युजली हांव घरांत असल्यार कारकाळांत असल्यार म्हाका केलो पटी वच्चा जायना, फंक्शनां एटेंड करूं जायना. तातूंत थोडे बेजार जाता केलो पटी.
बट आनीक सायड म्हळ्यार सपोज हांव दूर असेल जाल्यार हें मेळयना म्हाका बट दनपार कसं फंक्शन असल्यार सकाळ कसं फंक्शन असल्यार थोड्याची फ्लेक्सिबिलिटी आसा सो आय कॅन गो कम बॅक चड टायम स्पेंड करूं जायना जाल्यार ते कनेक्ट आनीक दवरूंक जनाल ओट्टू मागीर सिटी ओट्टू चान्स आसा इट्स गूड वी हॅव टू बॅलन्स केलो पटी वर्काक चड प्रायोरिटी दिवपाक जाता थिंकींग दॅट जस्ट फॉरगेट की तूं कारकाळांत आसा यू फॉरगेट इट सो यू आर वर्कींग सो समटायम्स की ओके फंक्शन जाता सो थोडेच वर्क थोडेची सायड दवरून वचून येवन वर्क मागीर वेळ येता तो कंपनी गिव्स दॅट फ्लेक्सिबिलिटी दॅट्स द कायंड ऑफ बॅलन्स खंयची चड प्रायोरिटी आसा त्या दिवसाक तुका ताजे वयरी यू हॅव टू टेक दॅट कॉल ओके सो एडिशनली एक गांवाच्या तो बॅलन्स सांगला तशीच तुगेला रिसंटली वर्डिक जाला सो ती आतां जस्ट M.Com जाली मात्र आनी की काम म्हळ्यार घरान तूं आनमा हेल्प करतास म्हणून सांग सो द वर्क लायफ बॅलन्स कशें करतास ओके 3 months चड एक्सपिरियन्स ना आमकां त्या विशयात बट गुड अंडरस्टँडींग आमगेल मध्येन लायक आसा शी अंडरस्टँड्स दॅट वर्क इज ऑल्सो ए प्रायोरिटी अँड सकाळी थोडे म्हाका टायम मेळटा फॅमिली वांगडा स्पेंड करूंक केलो दीस काम वग्गी जाता सो वग्गी काम जाल्यार म्हाका टायम मेळटा तांगेलो घरांत पुरो जाणालो टायम स्पेंड करूंक खंय एंड टांग गोत आसा सो म्हाका वर्क तितलो इम्पॉर्टंट आसा म्हण जाल्यार मात हांव ते एक्सटेंड करता ना म्हण जाल्यार तांणी म्हाका डिस्टर्ब करनाचें त्या टायमार दे आर अंडरस्टँडींग इट म्हाकाय तांकां टायम दिवका म्हूण गोत आसा सो म्हगेले एक बॅक ऑफ द मायंड आसता सो सपोज वर्क इतलो हाय प्रायोरिटी न्ही आज आत्तां जावका म्हूण कसं ना म्हण जाल्यार थोडे डिप्रायोरिटायज करून फॅमिलीकय टायम दिता आनी विकेंड्स युजली कॉर्पोरेटान सॅटर्डे संडे 2 दीस रजा आसता सो लायक विकेंड टायम स्पेंड करूंक आनी मेळटा आनी घरांत तूं आशिल्ली मी ती ट्रावेल टायम हें पुरो ना आमकां सो त्या टायम आमकां थोडीशी फॅमिली टायम स्पेंड करूंक मेळटा केलो दिवस चड स्पेंड करताचे केलो दिवस बिकॉज ऑफ वर्क प्रायोरिटी चड म्हण जाता ओके सो तूं आतां आमगेला आयकता ऑडियन्सान खातीर एक मेसेज दिवचें जाल्यार म्हळ्यार आतां मेकॅनिकल इंजिनियर आसूं पुरो एक कोर कंपनी इंटरव्यू प्रिपेर करचो आसूं पुरो एक काम आवडटा एक एटिट्यूड कशी आसूं का एक कशी फेस करूं इंटरव्यूज ओके इट्स जस्ट नॉट फॉर कोर कंपनी फॉर एनी इंजिनियरिंग स्टुडंट्स सो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन पुरा जने सांगता टेक्निकल स्ट्रॉंग करायची ॲप्टिट्यूड करायची एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटी तुम्ही कसं नाही केला रे हाऊ यू प्रेझेंट इन फ्रंट ऑफ इंटरव्ह्युअर इज इम्पॉर्टंट सो गो विथ द लायक क्लॅरिटी ऑफ थॉट्स आमी इंटरव्यू बसताना द पर्सन सिटींग इन फ्रंट ऑफ यू इज व्हेरी एक्सपिरियन्स सो तांणी आमकां कन्फ्यूज करूं ट्राय करताची बट यू बी व्हेरी क्लियर आमी कसं उलयता तसाची को स्ट्रक्चर्ड वे आनी डोंट ट्राय टू ब्लफ तुम्ही कसं केला जस्ट त्यांची स्ट्रक्चर्ड वे सांगाची सो दे विल ट्राय टू कन्फ्यूज यू बट डोंट चेंज युअर माइंड तुम्ही कसं सांगला स्टिक टू इट एनालाइज इट बी हंबल डोंट गो विथ द एटिट्यूड की हांव कसं सांगतस त्यांचे सम और डोंट गो विथ की ओके तोच सांगतस पुरा सम ताणें सांगचे पुरा सम हांव भिवनूय वचनाचें बी हंबल रेडी टू एक्सेप्ट तांणी कसं सांगताचे एक्सेप्ट कराची एट द सेम टायम तुमगेल कसं क्लॅरिटी ऑफ थॉट्स आसाची ट्राय टू पुट फॉरवर्ड युअर थॉट्स सो बीइंग इन कॉर्पोरेट फॉर फ्यू इयर्स नाव हांव कसं पळयलें म्हळ्यार एनी पर्सन HR मॅनेजर्स हुएवर तांणी नव पर्स्पेक्टीव सोदून येताच सो इफ यू गिव देम सेम थिंग वॉट इज देर इन करंट सिनारियो तांकां नाका जाय दॅट्स वाय हांव सांग म्हळ्यार तांणी दे आर ट्रायंग टू टेक मोर आउट ऑफ यू सो युजली तांणी तुमकां इंटरव्यून तूं म्हाका ह्या कॅन्डिडेटाक हांव हायर केला न्ही कसं बेनिफीट आसा म्हणून सांगताचे हांव कसं केला तें मात्र सांगचें न्ही मेगेल निमित्त तुमकां कसं बेनिफीट आसा ट्राय टू एक्सप्रेस that is the first thing one has to think in the interview in terms of attitude. When you go to the work, okay, interview crack jala ek काम मेळ्ळें सो काम मेळटाना इनिशियली आमकां इंजिनियरिंगान कसं शिकोवन आसताची नाव आय एम टॉकिंग स्पेसिफिकली इन द कोर स्पेसिफिकली मेकॅनिकल सांगता जाल्यार आमी मेकॅनिकलान तो एटलिस्ट वेन आय वॉज स्टडींग की आमगेल मायंडान हें आशिल्लें की टूल्स घेवन काम करता आमगेल हात गलीज जाता ग्रीस जाता हें मशीन्स आवट काम करपा जाता आनी आमकां हेंच इंट्रस्ट तरी वताची एज हांवें सांगिल्लें देर वेर मोटर्स घरान तूं एनवायरमेंट आमी गॅरेज पळोवन आसताची
आमकां मशीन आवट काम करता हें आसता बट वेरी फ्यू पीपल गेट दॅट चान्स. इंजिनियरींग करतरी मस्त उणी जाणांक मॅशिन्स आवट डायरेक्टली काम करच्याक चान्स मेळटा. सो तुमकां डिजायन मेळच्या पुरो, तुमकां एनालिटिक्स मेळच्या पुरो, सप्लाय चेन ऑपरेशन्स मेकॅनिकान तूं मस्त स्ट्रिम्स आसा. आमकां कसन एक प्रत्येक युनिट शिकोवन आसता ते क्लासान तूं ताजी एक युनिट एक स्ट्रीम आसता मेकॅनिकलान. सो गो विथ द ओपन मायंडसेट, तुमकां खंयच्यान तें काम मेळच्या पुरो. सो एज आय मेन्शन की हांव फस्ट टेक्निकल गेल्लो, मेंटेनन्स एंड रिलायबिलिटी गेल्लो, बट नाव आय एम ए डेटा एनालिस्ट. सप्लाय चेनात कसनय गोतना आमचे चड. मागीर मायंडान दिसलें की ओनली MBA इज रिलेटेड टू द सप्लाय चेन. नो, द बेस स्टार्ट्स फ्रॉम मेकॅनिकल इंजिनियरींग. सो दे नीड मेकॅनिकल इंजिनियर्स. सो गो विथ द ओपन मायंडसेट ऑफ सेईंग की म्हाका कसन मेळटा फर्स्ट फ्यू इयर्स शिकच्या ट्राय करुया, तातूंत कसन आस म्हूण पळोवया, म्हाका कसन इंट्रस्ट आस म्हूण पळोवया. एवरीबडी आज ना फाई एक ना एक कडेन ताजी नीड येताची, सेम कंपनी नीड येता. ट्राय टू स्विच इन बिटवीन, लर्न फ्रॉम डिफरंट डोमेन. दॅट्स अ मेन थिंग दॅट वन हॅज टू डू when you join a company. So don't stick to one particular mindset. Khench korka. If you are very passionate, they're must passionate and they have a very huge knowledge in it, they might be able to crack through it. Hench karta, they might go with a startup also. That is altogether a different mindset. If you don't have that mindset, if you have a general mindset, just try to learn the basics of everything. You might fail. A lot of times you might fail. तुम्ही कसं की ट्राय करू गेल्यांची तें वर्कआउट जायच ना. सो यू मायट गेट फ्रस्ट्रेटेड, म्हाका काम नाका सोण हांव धांवता म्हणचे परिस्थिती येवच्या पुरो. बट चेंज डोंट स्टिक टू वन थिंग. देर आर लॉट ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज इनसायड द मेकॅनिकल ब्रांच एज अ होल. सो ट्राय टू सी दोज ऑपॉर्च्युनिटी वन्स यू जॉइन द कंपनी एज वेल, नॉट जस्ट वायल डुईंग द इंजिनियरींग. अँड तुमकां खंयच्यान इंट्रस्ट मेळटा पळयाची कराच तांतूची. ओके, दॅट्स अ रियली अ ग्रेट मेसेज. एक कम्फर्ट झोन आसतना अशी विंगड विंगड एक ऑपॉर्च्युनिटीज केन्नाय आमी राखता आसता आनी मेळतन ग्राप कोरका म्हणचे. सो किरण, तूं आज आमगेर हांगा आयलो आनी आमगेल्या ऑडियन्साक तुगेली जर्नी शेअर केल्या आनी तुगेलो मेसेज दिला. हांव तुमकां धन्यवाद सांगता. थँक्यू. तशीच आमगेले हे कार्यक्रम पळयले तुम सगळ्यांक धन्यवाद.